पंचायत सचिव कामार नसतात म्हणून आमदार प्रेमेंद्रान इश्यू काढलो. Because माझो प्रश्न असो आसलो whether the government is aware that many village panchayat secretaries are not punctual on their duty, thereby causing inconvenience to the public. Because sir, म्हाका जे आन्सर दिल्ले आसा भितर 184 आउट ऑफ 184 फक्त 11 पंचायत सेक्रेटरी गैरहजर आसता अशी कंप्लेंट आसा. म्हाका विचारपाचें आसा स्पीकर सर की खंयची मेथोडॉलॉजी वापरता हांकां हांचे अटेंडन्स चेक करपाक लागून. पंचायत मंत्री मोमीन म्हणटा पंचायत सचिवाचेर कारवाय करून तांकां निलंबन वा बदली केल्या उपरांत तांकां साल्वार करूंक खंयच्याच आमदार मंत्र्यांनी आपल्याकडे येवचें न्ही. बायोमेट्रिक्सूय हाडटा पूण तेच बरोबर म्हाका हावजान आनीक तें सगळ्यां कडेन एश्युरन्स जाय. जेन्ना हांव खऱ्या अर्थान एरिंग सेक्रेटरीज इल्लिगल जे काम करता, जेन्ना हांव तांकां सस्पेंड करपाक सोदतलो, जेन्ना हांव तेंचेर एक्शन घेतलो, जेन्ना हांव तेंचे ट्रान्सफर करतलो, मान्य आमदारान आनी बाकीचे आमदारान कोणें रिक्वेस्ट घेवन येवपा जायना. ना 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 तो बरो मनीस. कालूच हांवें परवानगी घेतला मान्य मुख्यमंत्र्याची. हें तेंचे हिशोबा भायर जाला सेक्रेटरींचे. टायमार वचना, जाय ते करता. एक आतांच आज एक सस्पेन्शन ऑर्डर हांवें इश्यू केला. एक मान्य आमदारां कडेन सगळ्यां कडेन मागता प्लीज डोंट कम टू मी. आनी रॉंग जाता जाल्यार या एका ट्रान्सफर करू नाका, ओ तेजो सोयरो ओ आपलो सारको कार्यकर्त्याचो कोण लागीं लागता अशें म्हूण प्लीज सांग नाका. आय वील बी व्हेरी स्ट्रिक्ट आनी आय एम गिवींग अ एश्युरन्स इन दीस हावस. म्हाका हें करपाक दिलें. फुडल्या सेशनात तुमीच प्रेज करतले पंचायत फंक्शनींग बरें जालां म्हूण. मजगती हेर आमदारांनी पंचायत सचिवांची एक कर्मां भायर काढली. हाडपड्या बोगस इन्स्पेक्शन म्हूण विजय आक्रमक. There is one lady by the name of Shaman Leela Braganza. She had complained to the Panchayat of Harpora saying that somebody is constructing a road in her property with Dadagiri. The person is from Delhi, perhaps has some influence here. They also approached your office. You have given me a reply saying that an inspection was done on 17th. She has filed a complaint that there was no inspection done. And here there is a false report filed and it's the subject matter of the proceedings of the House today. Now what action you are taking against this secretary? Are you suspending him just because I've raised this issue now, or you are making an inquiry on him? I want a categorical assurance. मंत्री म्हणतात चौकशी करता. स्पीकर सर, हितून हांव फूल एन्क्वायरी ऑर्डर करता आनी तो कितें सांगता तें खोटें आसपाना चड करून. आय वील टेक एक्शन अकॉर्डिंगली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.